जेजून आपणाच्या बापाक आब्बा बापा म्हणून आमकां ताणें आपोवंक शिकयला, तशेंच ताच्या राज्याची वारीसदारी ताणें आमकां केला. त्या हक्कान आमची सर्व मागणे देवाक आनी समर्पून आमच्या बापा म्हणल्या त्या मागणे आमी आतां गावया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव भवेसा, तुझे राज आमकां येन, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारात आमचो देश पोर्तुगाल आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता, तशी आमची पातकां भोगो, आनी आमकां ताळणेन पडो देव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मोगाच्यानो, आमी इतलो वेळ जेजू सांगाता रावल्या, ताचो मोग अनुभव केलो, ताचे उत्तर आयकले. आता आमचे सर्व आमची काळजां आमचे जीव ताच्या हाताक दिवचो वेळ. आता आमी दिम्यांनी पडून सर्वेस्पोर देव जो पवित्र सक्रामेंतान करो हजार आसा ताचे आराधन करून ताची आशिर्वादांक दिम्यांनी पडया. Tantum ergo sacramentum veneremur celui, et antiquum documentum novo sedat ridui, prestet fides supplementum sensum defectui, genitori genitoque laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, setel benedictio procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. प्रार्थुया. ए देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फोळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर.
जो जियेताय न रास करताय ससनाच्या ससना. Amen.
माळ्यांनी भरून आम्ही सर्व एकठांय जाल्या. आज सा मारिया बोवार्दीच्या फेस्त आचरण करताना तिचे पासत आम्ही देवाक अर्घा पाठयता. तिचे मुखांत्र आमचेर ताणें ओतलेल्या कुरपे देण्याक ताजो उपकार आठयता. देवानच आमकां दिल्ल्या ताच्या पुता जेजूचे बलिदान भेटोवच्या कुटुंबा स्पिरितान आमी सांगत जमल्या आसता आयची देवस्तुती आमकां दैवीक उगडापणातय लागीं सरूंक आपोवणे दिता. मारिया बोवार्दीच्या देखीन जियोवच्याक आपले समर्पण करच्या जुलियट फ्लेविया डिसिल्वा, सालोमिया नॉर्बर्ट, जोकिम डिसोजा, क्लॅरा लोबो, कॅरल मार्था डिसोजा आणि हांव सुजन रस्किना दैवीक उगडापणातय लागीं सरून देवाचो मोग उदंड मापान अनुभव करूंक जाय आसची विशेष कृपा सा मारिया बोवार्दीच्या विनवणेन देव तांकां फावो करून दी म्हूण आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाच्यानो ह्या मिसाची इंटेन्शन्स ह्या परी आसात. ह्या फेस्ताक पिरजेंत रावल्ले आसात मिस्टर सिसिलिया डिसोजा, तशेंच फेड्रिक दोरोती डिसोजा आनी कुटाम, सांगातास मरिया बावाडी समुदायाचे सर्व OCD सांदे, एडमंड आनी लिनेट डिसोजा आनी कुटाम, सांगातास ह्या फेस्ताक मुर्दोम रावल्ले आसात मिस्टर रॉयस्टन डिसोजा आनी कुटाम, मिस्टर एंथनी फर्नांडीस आनी कुटाम, मिस्टर मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटाम, मिस्टर मायकल डिसोजा आनी कुटाम, मिस्टर जेसिंता मस्कारिनस आनी कुटाम, मिसेस फेल्सी पायस आनी कुटाम, मिस्टर डेन्सिल डिकॉस्टा आनी कुटाम, मिस्टर वॉल्टर डिसोजा आनी कुटाम, रॉसी आनी योआन पिंटो, मिस्ट्रेस जॉन सिक्वेरा आनी कुटाम, मिस्टर विक्टर डिसोजा आनी कुटाम,
मिस्टर पॅट्रिक डिसोजा आणि कुटाम, मिस्टर लीना क्रास्ता आणि कुटाम, मिस्टर आयरिन डिसोजा आणि कुटाम. ह्या मिसाच्या इराद्या सांगाता आमची सर मागणी ह्या बहुपवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक आमी समर्पून दिवया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्मी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. आणि तुमच्या आत्म्यासोबी असो. ख्रिस्त जेजू तई भौमगाळ भावानो आणि बहिणीनो, अपूर्बायचो दीस आयचो मरियम बोवार्दी कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ताची सामोरी हिचे फेस्त आमी संभ्रमता. एक विशेष सांतीन म्हणून हांवें सांगूंक जाय. आमच्या मंगळूर शहरांत 1872 2 वर्सां काल रुजायच्या सांतान कॉन्व्हेंटाच्या प्रदेशांत रावुल्ली. थंयसर आपणाचें मूळ हांवें शिकप कॉन्व्हेंतांत भरती जावंक तिणें केलें. आनी करता आसतना विविध नमनेच्यो सक्त्यो तिचे थंय दिसून आयल्यो. मागणें करता आसतनांत थंय धर्निर्तान वोस येताली. औचित्यका रुखाच्या तुदयेर ती पळोवंक मेळटाली. हेरांनी चिंतल्याचें की चड मापान तिका समजतालें. आनी हांगासर तेदाळचो बिस्पा आसलो मारी एफ्रेम, तो तरण्यात प्रायार मरण पावता म्हूण तिणें सांगलें. फकत 2 वर्सांनी तो मरण पावलो. इतल्यो पुरो सक्त्यो तिचे ते आशिल्ल्यो पळोवन तिका कलगी देंवसार लागला दिसता म्हूण चिंतून तिका बेगीनच तांणी फ्रांसाक प्राटी धाडलें. पूण देवाची महिमा विशेष, आज ती आमचे मदीं एक सांतीण जावन आसा. पळया, मनशान तिरस्कार केल्यारय देव तिरस्कार करिना. देवाची येवजण, देवाचें योजन ह्या धाकट्या भुरग्यां विशेष जावंक पावलें म्हणलें आयचे दिसा आमी समजता. देखून ह्या कॉन्व्हेंताक मुळावी सांतीण म्हणूंक जाय. कित्याक ती हांगातान गेल्या उपरांत तिच्या प्रभावान म्हणूंक जाय हें कॉन्व्हेंत बांदूंक हांगासर एका स्पॉन्सरान पयशे दिवन हें कॉन्व्हेंत त्या दाळा उबारिल्लें जावन आसा. देखून आज तिचो आमी उडास काडटा आनी तिच्या मजतीन आमी आमच्या जण एकल्याचेर देवाची आशिर्वाद मागता. आनी हांगासर आज मरियम बोवार्दी म्हणलो एक समुदाय आसा, सेक्युलर कार्मेलीत मेळाचो. देखून तुमचे मदीं सबारां पुरा बेंचिन्यो घाल्ल्यो पळोवंक मेळटात. जावंक पुरो ती कार्मेलगुड्यांतल्यान आयिल्लीं, बज्जोडींतल्यान आयिल्लीं. आनी तसलोच एक इंग्लीश भाशेन उलोवचो एक समुदाय हांगासर आसला. फादर स्टॅनी तांचो निर्देशक, येदोळचो आत्मीक डिरेक्टर, ती वट्टूक 13 जाणां आसात आनी दोगां भरती जावची आसात 15 जाणां. हांचे पैकी 6 जाणां आयचे दिसा. कोण ती? क्लारा लोबो आनी कॅरल मार्ता ही अभ्यर्थी जावन भितर येतात पयले पोटी. नोविशेट करूंक फुडें येता सुजन रस्किना आनी पयल्यो आंगुण्यो करतात जुलियट फ्लाविया डी सिल्वा, सलोमिया नॉर्बर्ट आनी तशेंच जोकेम डिसोजा. हांचे पासून आज आमी मागचे, कित्याक तांणी आपल्या जिवितांत एक नवी वाट सुरवात करूंक योजन केलां. नव्या पावंड्याक पांय तेंकला. ह्या संतांच्या प्रेरणान ती क्रिस्तसो लक्षिल्ल्यान मोग करूंक पावूं दी म्हणून आमचें मागणें. तांच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा पासून मागया. कित्याक म्हळ्यार तांणी हरियपटीच्या मिटिंगाक येजय जाल्यार घरा आशिल्ल्या कुटुंबादारांनी थोडो सॅक्रिफायस करूंक आसा. तांणी तांचे पासून मागोवंक आसा, सोडदोड करूंक आसा. देखून तांचे पासून आनी तांच्या कुटुंबादारा पासून मागता आसतना ह्या कॉन्व्हेंताची वडील आनी तशेंच ह्या कॉन्व्हेंतान जिवच्या सर धन भयणी पासून विशेष रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानार मागया. आमी आदारल्या सर ल्हान बुडोवपाक तांचे भोगसणे मागून खेरीत भशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत बलिदान भेटोवंक आमकां सदां आयती करया. हांव पातकी सर्वपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो म्हजो गुन्यांव गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध.
त्या पासून बेगीन सदां संवकार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. सर्वेस्पर आमच्या देवा कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ताची मोरी भाग्यवंत अंकुरीन तुझे विश्वास पोतीन कशी तुझे सभेचे निरंतर महिमे खातीर दुसऱ्या अंकुरींक प्रेरण दिले. आमची काळजां दैवीक प्रतिमुगाच्या उजान पेटोव आनी आमकां चड आनी चड लागशिल्ल्यान तुजो पटलाव करूंक आदार तूं दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे स्वयं पवित्रत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. ओसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सुरेश पोर अशें म्हणटा, हांव तिका बोलोवन
एका अरण्यात व्हरतलो आनी थंय तिचे कडेन मोवाळेन उलयतलो. हांव तुका सस्नाक म्हजी पतीन करून घेतलो. निश्कापाटीपणाच्या आनी नितीवणपणाच्या, दयाळपणाच्या आनी दृढ मोगाच्या बांदांनी तुका म्हजी करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. तेदवा सरेस्पराक तूं वळखूंक पावतली. सरेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. साका आणि पळया सर्वेस कितलो बरो साखर आणि पाळया सर्वेस कितलो बरो सरकार सर्वेस पोराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर तोंडात आसतली जाका आणि पाळया सर्वेस कितलो बरो सर्वेस पोरा थंय आत्मो ओडवीक उसारता कालतीये आयकूं आनी संतोष भोगूं जाका आणि पाळया सर्वेस कितलो बरो मुझे सवेन सर्वर पराची महिमा गाया सांगाता मेळून ताची स्तुती करूया जाका आणि पाळया सर्वेस कितलो बरो सर्वेस पोराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता साखर आणि पाळया सर्वेस कितलो बरो साखर आणि पाळया सर्वेस कितलो बरो सांपावलान रोमागरांक बरयल्ले पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, आमचे अस्खतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्यान उतरांनी उसारूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या अस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाची गूढ जणासा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर सांगती देव
तांच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो ओळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंक ताणें निर्मिला, अशे जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडपूच जायजे म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारा केली. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संसाराच्या दुनिया जाणत्या आनी बुद्धवंता थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका हर्गां दिता. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे हातीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी वेळ्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. हे म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन उबयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या कालचो असो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजे जूं वोवंक सुलाभ, म्हजे वोचे हाडू. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, पवित्र सभेंत कार्मेलीत वोर्द मागण्याद्वारे जेजू क्रिस्ता थंय एक जावंक आपोवणें दिता. सांगातास त्या वाटेर शाबितायेन चलची वाट ती आमकां दाखयता. ह्या वाटेर चलोवन जेजू क्रिस्ता थंय एक जाल्ली जायती कार्मेलीत आसात. तांचे पैकी आयची दिसाची आस्कारी सांतीण कुर्सायिल्ल्या जेजू सोम्याची सा मारिया वा मारिया बोवार्डी. हिच्या ह्या फेस्ता दिसा तिचेच वाटेन चलोवन आनी कार्मेलितांच्या वर्गांत आपणाकच भरती करूंक थोडे लाई खुशी व्हरतात. तांकां संभ्रमान कार्मेलीत वर्दींत घेवची रिती भक्तीन आमी वांटिली जावया. हो संभ्रम 3 स्तरांनी चलता. पयले, नव्या संध्यांक
लाई कार्मेलीत वोडदेंत येवकार मागचिरीत ये आनी पळे म्हणल्या जेजूच्या उतराच्या आदारान कार्मेलीत वोड नव्या संद्यांक कार्मेलाची स्वाद साकूंक आपोवणें दिता. ह्या विधींत भक्तीन वांटेली जावया. Today, we are indeed very happy to welcome two new candidates into the aspirancy. The President, Juliet De Silva, will call out the names of the aspirants, and the provincial delegate, Reverend Father Archibald Gonsalves, will offer them the Carmelite emblem. Clara Lobo. Carol Martha de Souza. दुसरें स्तर. आता आरंभिक हंतार वडिलांच्या निर्देशनाखाल कातोलिक पवित्र सभेच्या कानुनाक सहयोग जावन 1 वर्साच्या नोविशिएट तरबेतीक विंचलोलो सांदो आपणाची सहमत पवित्र सभे मुखार व्यक्त करता. We now begin the rite of admitting Susan Raskina, the spiritual assistant, Father Stani Pinto, will call out her name and she will step forward and voice her intention before the provincial delegate and the community present here. All the others shall remain seated and fervently participate in this rite while praying for her. Let the one who desire to be admitted to the community come forward. Susan Raskina of Saint Susanna. Dear sister, what do you ask of this community of the secular order of Carmel? Trusting in the mercy of God and in the fraternal help of all of you, I ask to be admitted to the period of formation in the community of the secular order of Discalced Carmelites. I wish to live my baptismal consecration according to the ideal of life of the Theresian Carmel and to collaborate in fulfilling the mission of Carmel in the church. The church and the order of Carmel accept and confirm your petition. Amen. May the Lord grant you to persevere in your purpose so that when the time comes, you may make your promise for the glory of God and for the good of the church. Amen. Amen. तिसरें स्तर. आता कार्मेली तिसरी वड्डीच्या रेगरेक अनुगुण जावन सूक्त तरबेती जोडून आध्यात्मिक वडिलाच्या सहयोगांत विंचून आयिल्ले तेग जण आपणाच्या स्वाकुशेन लाई कर्मेलीत वडदेंत आपणाची पयली आनी तात्कालिक आंगवण करूंक परवानगी मागतात. उपरांत देवाच्या उतराचेर नियाळ आसतले ताच्या उपरांत व्हडा संभ्रमान आपणाची निस्कळपण दुबळीकाय आनी विधयपणाची आंगवण पवित्र सभे समकार उचारतले.
the candidates who are about to make their temporary promise and pledge to live the spirit of Carmel in their secular state will now be called forward by the spiritual assistant and examined by the provincial delegate. Let the ones who desire to make the temporary promise into the community of secular order of Carmel come forward. Juliet Flavia de Silva of Saint Therese of the Child Jesus, Salomia Norbert of Indwelling Trinity, Joachim de Souza of Saint Joachim. Dear sisters and brother, what do you ask of this community of the secular order of Carmel? I ask to be admitted to the promise in the secular order of Discalced Carmelites. The experience of the period of formation has confirmed me in the constitute or the Lord is calling me to live the gospel of Jesus Christ in the world in union with Mary, Mother of God, and under her protection as a secular member of Carmel. This community accepts your petition and it accompanies you with its prayers. May the Holy Spirit confirm in you the work which He has begun. Amen. Now the celebrant, Father Archibald Gonsalves, will reflect on the Word of God and explain the meaning and implications of life in the secular Carmelite order. पहिल्यान पयलें सेक्युलर कार्मेलीत वोर्दींत भरती जावंक फुडें सरलेल्या जुलियट फ्लाविया डी सिल्वा, सलोमिया नॉर्बर्ट आनी जोकिम कित्याक म्हळ्यार ती पयल्यो आंगवण्यो करतात. तशेंच नोविशेट एग्रिगोंक आयती जाल्ली सुजन रस्किना आनी अभ्यर्थी जावन कमेंट्सी क्लारा लोबो आनी कॅरल मार्ता डी सोजा तुमकां मोठो येवकार मागता आनी ह्या फेस्ताच्या दिसा तुमकां सेक्युलर कार्मेलीत मेडलाक पांय तेंकूंक हांव हार्दिक स्वागत मागता. कित्याक अपुरबायचो दीस आयचो. 1870 इसवेंत एक भुरगें अशेंत आयिल्लें तुमचे बरीस. फ्रांसाच्या पॉ म्हणल्या गांवांत घर काम करनासलें. शी वॉज अ डोमेस्टीक सर्वंट. घर काम शिकप ना, कांय व्हडलें शिकप ना, घर काम करचें. ताचे पयलें ताणें सांजुतेचें कोवेंत म्हण आनी एक आसलें त्या वेळाक भरती जावचें म्हण थोडो तेंप थंय गेल्ली. तें ताणें फाटीं धाडलें. कित्याक म्हळ्यार फाटीं धाडलें म्हळ्यार उपाद्र न्हय, ताचे थंय पाड सवय आसात म्हणून न्हय, पूण ताका एक विशेश नमुन्याच्यो सक्त्यो आसल्यो. ह्यो सक्त्यो सादारण मनशाक समजूंक साकनातल्यो तसल्यो सक्त्यो. चिंत्या पहिल्यांत तुमच्या घरा एक कोण एक हॉस्टेलाक म्हण येता. हॉस्टेलाक म्हण आयिल्ल्यान एकतडी विविध भासांनी उलयता, अफरंत रुखाच्या वयर चडटा. तुमी चिंतच्या पयलें तुमी कितें चिंतात तें तुमकांत सांगता. अशें पुरो जाल्यार तुमी दुसऱ्या दिसा म्हणूंका आमगेर घरा तुका रीग ना, तुमी वच म्हणटात की ना. मैसुरान आपलो SVD ब्रदर आहलो. तो रेक्टराक तो कालें करता, तो कालें चिंता ताकाच सांगतालो. ब्रदरांनी कितें सुख केल्यार तांकां सांगतालो. अळे तूं ब्रदर इसर आसतना काल तूं पिक्चराक गेल्लो वय न्ही. ताका कळटालें, ताका पुरो दिसतालें. खंय पयशे आसात, खंय आसा तें आसा सक्कड सांगतालो तो. ताचे उपाद्र इतलें जालें की निमाणें ताका घरा धाडलो. अशेंत जालें ह्या सांतिणीक
ती जल्मली जेजूच्या गावांत गलिलियान जल्मली बिल्लीन म्हळ्यार धाकट्या हळ्ळेन जल्मली 1846 इस्व्यांत. आमकां स्वातंत्र्य मेळच्या 100 वर्सां आदी ती जल्मली. जल्मोन 2 वर्सां भितर आवय बापाय दोगांय मेली. अनाथ भुरगें. ताच्या अंकलान ताका पोसलें. तिका आपोवन व्हरून अलेक्झांड्रियांत इजिप्ताच्या अलेक्झांड्रियांत दोन थंयसर ताका पोसलें. पोसून 13 वर्सां मुसेर बेजीक धाकटुलें शिकप आनी दिवन 13 वर्सांची प्राय जाताना त्या काळार काजर जातालें. सैरीक सोदूंक सुरू केली. हें म्हणालें आपूण काजर जायना म्हूण. काजर जायना म्हूण घट्ट रावलें. हेणें तेणें घर काम करूंक सुरू केलें. तें काम करता आसतना एकलो मापळो चेरको म्हणालो तुजे कडेन काजर जाता म्हूण. हांव काजर जावंक तयार आसां. तूं मापळी जाती जाल्यार काजर जावं. तें ताचें पळापळ करून धांवूंक सुरू केलें. धांवताना एक दीस वाटेर ताका ताणें धरन सुरयेन ताची घुमटी कातरली आनी तें मेला म्हूण चिंतून ताका काण्ण उडोवन तो ते रावलो. पूण तशें मल्ला म्हूण सोण गेल्लें रक्तांत बुडलें अवचित्त ताका सनीन जाली. तें म्हणटा मागीर तिच्या जिवितांत एक निळशेंत वस्तू नेसली एकली येवन तिणें म्हाका गूण केलें म्हूण. आनी निळशें नेसली ती जावन आसा देवाची माय मोरयेन म्हाका गूण केलें म्हूण तिका मोरये ते विशेश भक्त जाली. तें जाल्या उपरांत आनी थोडें घर काम करूंक म्हूण ती फ्रांसाक वचून पावली. फ्रांसाच्या मार्सेल म्हणल्यार एका गांवांत घर काम करनासली. आनी थंयसर काम करनासतना निमाणें एका कॉवेंतांत भायर धाडलें म्हणटा आसतना ती भितरल्या मदेच्या कॉवेंताक भितर रिगली. आनी त्या दाळात त्या कॉवेंतांत पयले पटी हांगा मारी एफ्रेम म्हणलो बिस्पो आहलो, मंगळूरचो बिस्पो. ताणें कितें केलें फ्रांसाच्या सिस्टरांक हांगा तो कार्मेलीत बिस्पो जाल्ल्यान कार्मेली सिस्टरांक हांगा हाडी जाय म्हणून ताणें 4 जाणां सिस्टरां सांगता ह्या चेडवाकी आपोवन हाडलें. ती हाडन आतां रुजाय आसा न्ही थंय येवन रावली. थंय रावले जाल्यार ताचे परत्यान ती गजाल. आतां रगत येवचे स्टिग्मॅटा जेजूचे 5 गाय तिका रगत येतालें. अवचित्त रुखाचे वयर मागणें म्हणटा आसतना लेविटेशन वो करताली. दुसऱ्या भासांनी उलयताली. दुसऱ्यांनी चिंतल्ल्यान चिंतच्या पयलें सांगताली. हें पुरा पळयत आसतना सिस्टरांक भिरांत दिसली. हांगा आसलेल्या पाद्राबाकी भिरांत दिसली. बीस साहेबान तिका इमिडिएटली घरा धाडलें. परत्यान पाटी फ्रांसाक वचून सोडलें. पूण थंयच्या सिस्टरांनी तिका सांबाळन थंयसर तिणें आंगुण्यो केल्यो. सिस्टर जाली. सिस्टर जाल्या उपरांत आपल्याच्या माय गांवाक ती पाटी गेली. माय गांव वचून थंयसर तिणें बेतलेमांत एक कॉवेंत उगडलें. सगळे कॉवेंत करचे तित्त पातोरांनी वयताली खंय तित्त माती वयताली काम करताली. अशें करून तें कॉवेंत बांदून हाडलें. तशें 1872 मुसेर हांगा आसली. 72 आनी 75 मुसेर थंय आसली. ताचे उपरांत 78 मुसेर ती मोरता मुसेर ती हांगासर त्या गांवांत आसली. जायतें काम केलें. निमाणें ती मेल्ली. एका कॅन्सर म्हणल्यार बरी पिडा. कित्याक म्हळ्यार अशें पातोर वयतना तो पातोर पांयार पडोवन हात मोडोवन तें गँग्रीन जावन तातूंत निमाणें ती अंतरली. ह्या सिस्टरा विशीं मेरी बोवार्दी ह्या कॉवेंताक ह्या कॉवेंताच्या सिस्टरांक आनी तिणें बांदिल्ल्या त्या हांगाच्या जेरुजलमाच्या कॉवेंताच्या सिस्टरा बेतलेमाच्या कॉवेंताच्या सिस्टरांक एक संबंध आसा. तांची सिस्टर एक पुटी हांगा इसर येवन रावून हांगा पुरा सुवात्यो पळोवन गेल्ली. तिका सांतीन म्हूण पासारली म्हणलें खबर येता आसतना हांगासर बिस्प बाजील आसलो. त्या दाळा बिस्प बाजीलान म्हळें पळय एकली सांतीन आमच्या गांवाक आयलें आमी तिका दवंडायलें आमी देवा लागीं माप मागया म्हणालें. ताचे उपरांत तिका ब्लेसिड जाल्या उपरांत भाग्यवंतीन जाल्या उपरांत सांतीन म्हूण पासारलें 2015 इस्वेंत मेच्या 17 तारखेर. आनी त्या दीस बिशप एलॉयशस हांगा मीस भेटयलें. ते मीस भेटयत आसतना थंयसर रोमान तिका सांतीन म्हूण पसार करता आसतना हांगासर ते मीस भेटयले जाल्ल्यान सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन हो संभ्रम त्या दळासा केलो. आनी ताचे उपरांत तुमी जाणात थंयसर एक ग्रोट्टो आसा. त्या ग्रोट्टोन थंय रुजाय आसलें कटलें आनी थोड्यो वस्तू थंयसर दवरल्या तिच्या उडासाक. आतां ही सांतीण एक विशेश सक्तीवंत सांतीण म्हणूंक जाय. कित्याक सक्तीवंत सांतीण म्हळ्यार तिणें चिंतल्लें जातालें नाल्यार कांय शिकप नासलेल्यान येदें व्हडलें कॉवेंत बांदचें साध्य आगी. घर काम केल्ल्या मनशान वचून कॉवेंतां बांदूंक जातात की. हें कॉवेंत बांदूंक जाल्यार थंयसर ताणें एकल्याक प्रेरण दिवन ते पयशे हांगासर येवन इतलें सोबीत कॉवेंत त्या काळार बांदलें पळया. देखून तिच्या ती साध्य ना म्हणलें खंयचेंय नासलें. असाध्य जाल्लें साध्य आपणाच्या बळान न्हय. तिका पवित्र आत्म्याचें विशेश सकत आसली.
पवित्रत्वाचे विशेष भक्त आसली देखून पवित्रत्वाचे केदाळे मागताली तिने एवढे बिसायबा सांगले सेमिनारींत तुम्ही पवित्रत्म्या विशयान चड शिकोवन दिते म्हणटाली तिका पवित्रत्म्याची विशेष सकत आनी भक्त आसली देखून आमी तिचे तावन जायतें शिकयेत. आज कितें म्हळ्यार पयलें वाचप तुमी होजैया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें वाचलें. होजैया प्रवादी म्हणटालो हांवें तुका बुलयलें. एक सोलो एका चलयेक बुलयता हांवें तुका बुलयलें आनी तूं म्हजी पत्नीण जाली. देव मनशाक बुलयता. देवान ह्या चलयेक बुलयलें आनी ती देवाची साकण जावंक पावली. देव आमकां बुलयता. आज तुमी जाणात सेक्युलर मेळाक आतां ही 100 जाणां भरती जाल्यान थोडे त्या जाणां आंगवण्यो करतात थोडे जाणां भरती जाल्यान हें कित्याक जाता देव तांकां बुलयता देव तांकां आपयता देव तांच्या मोतीन घालता नाल्यार कोणी आपणाचें घर सोडून आपणाचें काम सोडून अशें सेक्युलर मेळाक श्रीगोंक कोणी मुखार सरना. कशें ही चली काजर जावंक तिका बलात्कार केल्यार वचनासतना कशें धार्मीक मेळाक रिगोवन एक सांतीण जावंक पावली गी. असल्या वाटेक आज सेक्युलर कार्मेलीत मेळांत तुमी वाट धरल्या. आमचो संबंध फकत मिसाक येवचें आयकुचें तेर्स म्हणचें हेचें न्ही आसतना ताच्या चड मापान आज फादर मोविनान आराधन करता आसतना हांगा सांगिल्ले प्रमाणे आविलाच्या सांतेर एक अन्योन्य संबंध एक मिलागात एक इश्टागात हातूंत आमी वाडोवंक जाय म्हणून आमकां कार्मेल कुटुंब सांगता. ह्या कुटुंबांत तुमी आयल्यात देखून आमकां व्हरतो संतोश भोगता. दुसरें कितें गी म्हळ्यार आमी देवा लागीं कशें मागचें. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें कशें मागचें. तुमी मागतना कितें मागचें म्हूण तुमकां कळीत ना पूण तुमी कितें मागचें म्हूण चिंती नाकात. हांव तुमचें तें उतरां घालतां. आय वील पुट यू वर्ड्स देखून आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स म्हणटा कॅरिझमॅटिका वेळार तुमी जाणात आमचेच तकी मोतींत चिन्ह येतात देखून आविलाची सांतेरेत म्हणटा मागणें म्हणटना तूं बडबड नाका तूं चिंती नाका तूं घेत बस तुवें बसल्यार पुरो कित्याक पवित्रोत्म तुजें तें उलयता तें गरजेचें. तुवें उलोवचें की चड मापान पवित्रोत्म तुजें तें उलयता जाल्यार तें गरजेचें देखून असलें आमी करूंक जावंक जाय. तिसरें आयचो वांजेल मातेवाचो वांजेल 11 अध्याय. हो वांजेल कितें सांगता बुद्धवंतांक आनी ग्रेस्तांक समजनातल्यो संगती हांवें ल्हानांक उगडावपा केल्या. आज ल्हान कोण ही सांती निजायकी ल्हान आवय बापाय नात पळया. जेजूच्या प्रायर 33 वर्सां प्रायर ती मेली. शिकप ना आस्त बदीक ना दुडू ना कितेंय ना संवसाराच्या दृश्टीन ती एक ल्हान क्षुल्लक मनीस आनी असल्या मनशाक इतलें ऊंच उबारलें कोणें देवान उबारलें देखून जाणट्या आनी बुद्धवंतांक गळनातल्यो संगती तिका सक्कड कळीत आसलें. बिसायब कितें चिंता ताका कळीत आसलें. वो बिसायब केदळा मोरता तिका कळीत आसलें. ह्या कोवेंतान कितें घडता तिका कळीत आसलें. हें कोणें सांगलें तिका पवित्रोत्म तिका सांगतालो. ती सगत तिचें तें आसली देखून निमाणें आयच्या वांजेला सांगता येया तुमी कश्टांतल्यान वजन वो वयतल्यान हांव तुमकां विशय दितां. तर मुगाळ भावा आनी भयणी आमी आज हांगासर आयल्या हें फेस्त आसा करूंक. आमच्या गांवाक आयिल्ली आमच्या गांवांत 2 वर्सां रावल्ली एकली सांतीण जाल्या म्हणटा आसतना आमकां एक व्हरतो संतोशाचो दीस. कार्मेलीत व्हड ती वाडिल्ली म्हणटा आसतना कार्मेलीत याजक चड करून ह्यो भितरल्यो माद्री आज संतोश पावतात कित्याक ती तांकां जावंक पावता एक प्रेरण असली सांतीण आमकां दिल्ल्याक देवाक अर्गां दिवया. दुसऱ्यान कितें गे म्हळ्यार ह्या सांतीनींतल्यान आमी थोडें शिकया. कितें शिकोवंक जाय आमी ल्हान चिंतपा मुखांतर ल्हान कामा मुखांतर देवाचो वर्तो मोग करूंक जाता. आमच्याच सक्तेन न्हय देव आमचें तें अजापां करूंक शकता. देवा ते वी हॅव टू अलाव अवर सेल्फ इन द हँड्स ऑफ द लॉर्ड. हांवें देवाच्या ती म्हणाली हांव देवाच्या हातांत एक चेंडू आसलें एक बॉल. जेजूच्या ल्हान फुलांनी म्हणलें आय एम ए बॉल इन द हँड्स ऑफ द लॉर्ड. ही सांतीनी म्हणटाली देव म्हाका खंय जाय उडोवन दी कितें जाय करून दी. देखून अलाव गॉड टू वर्क इन यू. सबारपटी आमी कितें करता आमी आमच्याच सक्तेन करूंक चिंता आनी आतांच्या माध्यमाच्या ह्या संवसारांत हर एक संगत आमकां गुत्ता आसूंक जाय. हर एक जाणवाय आमकां आसूंक जाय. हर एक रितीची सबलता आमकां मेळोवंक जाय. ह्या खातीर ही माध्यम वॉट्सअप जावंक पुरो इंस्टाग्राम जावंक पुरो आमी वापरून आमी तें आपणावंक सदांच करता. तें प्रेजन ना. एक पटे काजराच्या माटुवांत रोसाच्या कार्याक उडासा म्हाका आमी सकड आसलेल्या एमसीन म्हळें पवित्र पुस्तकांत अति धाकटो अध्याय
आणि पवित्र पुस्तकाच्या मजगत असलो अध्याय कोणसो म्हणून. आणि म्हणालो पाद्राबानी तुम्ही जाप दिवची नाका, थोडी 7-8 जाणां सिस्टर आली, तुम्ही जाप दिवचे आनी जितल्या पाद्राबागांनी सिस्टरांक कळीत आसा म्हण हें बज्जोडींत जाल्लें. तुम्ही सांगचे नाका म्हणालो. मागीर कोण पण माटवांत आली उरुली सांगा म्हण कोण ना गोत्तू ना. तर आता सिस्टरां सांगू दी म्हणे, सिस्टरांकी गोत्तू ना. तर पाद्राक सांगू दे, आम्ही 500 जण पाद्राब आले, पाद्राबाकी गोत्तू ना, सगळे असले. तितल्यान जात आसतना सादारण एक 10 वर्सांची एक चेडूं सकल फाटींतल्यान धांवून आयलें. म्हाका वत्ता म्हण आतवय, सगळ्यांक विजमीत, सगळीं गोवन पळयलें. कितें गे म्हण विचारलें. ते म्हणालें कीर्तन 117, साम 117. पळयतना करेक्ट म्हणालो, सगळ्यांनी ताळयो पेटल्यो. मागीर लोवताना विचारलें तुका कशें कळ्ळें. हांवें गुगल करून पळयलें आनी तातूंत कळ्ळें म्हूण. आयच्या संवसारान आमकां जाणवाय गुगल केल्यार पुरो मेळटा, चॅट जीपीटी केल्यार पुरो मेळटा वय मू. नवी नवी माध्यम आमचे ते येतात. पूण आमकां हाच्या की मिलियन वांट्यांनी चड आंतरीक जाणवाय दिवंक शकता पवित्र आत्मा म्हणलें विसर नाकात. ती सकत गुगलांत मेळना, चॅट जीपीटींत मेळना. ती सकत दैवीक सकत आमकां मेळची, सर्गीच्या राजाची सता आमकां उगडापी जावची, असली सकत आमकां दिवंक पावता. आज निजायकी ह्या सेक्युलर कार्मेलीत मेळाक भरती जाल्ली म्हाका उडास आसा. फादर आमचो पाद्राबा लोंगा कोण फादर लॅन्सी मेंडोन्सा म्हूण पाद्राबा आसलो, तो म्हजे सांगात आसलो रिशिवानांत. तो हांगासर येवन मदरान विचारलें आमकां हांगा एक कार्मल फॅमिली करूंक जाय, OCDS मेळ हांगा करूंक जाय, पूण इंग्लिशान तो स्टार्ट करूंक जाय. देखून आमकां कोण एकलो पाद्राप आत्मीक डिरेक्टर जाय म्हूण. मागीर फादर लॅन्सी मेंडोन्सा फुडारपण घेवन हांगा आयलो. पयलीं येताना काली 13 जाणां आसलीं, मागीर 5 जाणां जालीं, 10 जाणां जालीं, आतां 13 जाणां आनी 2 जाणां भरती जाल्यात, आतां 15 जाणां. हांवें मागचे इतलेंच. हो समुदाय निजायकी जाय आमकां प्रेरण ह्या संतिनीचें. मेरी बोवार्दी तिच्या नांवा काल हो समुदाय घडला. लेट दिस ग्रूप ग्रो, let the community go and radiate in their own families and in their neighborhood, everywhere, that spirit of Mary Bowardi, that is spirit of the Holy Spirit, spirit of prayer, spirit of working divine wonders, आणि असलो स्पिरीट ल्हान ल्हान संगती मुखार देवाक मानवची सकत हांकां समेस्तांक लाभ दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार चड करून हांगाच आंगुण्यो करतल्यां पसत आनी ह्या बेसाक रिगिल्ल्यां पसत विशेष रितीन मागया. आमेन. We will now witness through concrete signs the rite of admission to initial formation. Susan Ruskina of Saint Susanna will be given the Bible and a copy of the Rule of Saint Albert. Then she will be vested with a brown scapular as a special sign of Marian protection. Thus, she will vouch to imitate Mary, our Heavenly Mother. Almighty ever living God, please bless this scapular and the rule book that we have placed here. Through these, may Susan gain more and more the knowledge of the word of God and love to Carmel. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The rule of the secular Carmel is this: to live in allegiance
to our Lord Jesus Christ, following the doctrine and example of Saint Teresa of Jesus and Saint John of the Cross. May the word of Christ dwell abundantly in your hearts and in all that you do, whether in words, or in work. Do this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Receive this scapula. It is the habit of the order of Carmel. Wear it worthily by imitating Mary in the service of Jesus Christ. Our brother and sisters, Juliet Flavia de Silva of Saint Teresa of Child Jesus, Salomia Norbert of Indwelling Trinity, Joachim de Souza of Saint Joachim, who are to make the temporary promises, will now step forward to commit themselves to the evangelical counsels of chastity, poverty, obedience, and the Beatitudes for 1 year. The celebrant will examine their intent, and after they affirm their willingness, he calls them to promise their commitment before all. Beloved brothers and sisters, in the presence of this community and of the other brothers and sisters in Christ who are here with us, I ask you, do you wish to embrace the form of evangelical life which is inspired by the example and words of Saint Teresa of Jesus and Saint John of the Cross, which is set forth in the rule of Saint Albert and the constitutions of the secular order of Discalced Carmelites? Yes, I do. You are called to give witness to the kingdom of God by living an evangelical life in the world in fraternal communion, taking the Virgin Mary as your model. Do you wish to be faithful to his vocation? Yes, I do. You have been made a member of the people of God through baptism, and you have been sealed with the Holy Spirit in confirmation. You must witness to Christ in words and in deeds. Do you wish to bind yourself more strictly to the church in order to collaborate in a mission by means of contemplative prayer and apostolic activity? Yes, I do. May Almighty God grant you this by his grace. Let us pray. Look with favor, Lord, on this your servants. Fill their hearts with your spirit of love, so that by the help of your grace they may persevere faithfully in the life they have proposed to live. We ask this through Christ our Lord. Amen. I, Juliet Flavia de Silva of Saint Teresa of Child Jesus, inspired by the Holy Spirit, in response to God's call sincerely, promise to the superiors of the order of the Tertian Theresian Carmel and to you, my brothers and sisters, to tend towards evangelical perfection in the spirit of the evangelical counsels of chastity, poverty, obedience, and of the Beatitudes, according to the rule of St. Albert and the constitutions of the secular order of Discalced Carmelites for 1 year. I confidentially entrust this, my promise, to the Virgin Mary, Mother and Queen of Carmel.
I, Salomia C. Norbert of Indwelling Trinity, inspired by the Holy Spirit, in response to God's call, sincerely promise to the superiors of the Order of the Theresian Carmel and to you, my brothers and sisters, to tend toward evangelical perfection in the spirit of evangelical counsels of chastity, poverty, and obedience, and of the Beatitudes, according to the rule of Saint Albert and the constitutions of the secular order of Discalced Carmelites for 1 year. I confidently entrust this, my promise, to the Virgin Mary, Mother and Queen of Carmel. I, Joachim D'Souza of Saint Joachim, inspired by the Holy Spirit in response to God's call, sincerely promise to the superiors of the Order of the Theresian Carmel and to you, my brothers and sisters, to tend toward evangelical perfection in the spirit of the evangelical counselor of chastity, poverty, obedience, and of the Beatitudes, according to the rule of Saint Albert and the constitution of the secular order of Discalced Carmelites for 1 year. I confidently entrust this, my promise, to the Virgin Mary, Mother and Queen of Carmel. Brother and sisters, in the name of the Theresian Carmel, I confirm your new commitment of the temporary promise. I welcome you with joy. All of us here present wish you the grace and peace of the Lord. आता बहु सुमधुर वेळ सगळे कार्मेलित वोर्ड ह्या सर्व नव्या संध्या थंय संतोसता आनी शांतीच्या गुरुताद्वारी तांकां उल्हास पटयता. We have come to the end of the rite of admission and temporary promise. Reverend Father Archibald Gonsalves and the spiritual assistant of our secular Carmelite community of Saint Mariam Bawadi will greet the 2 aspirants, 1 novice who have entered initial formation, and the 3 candidates who have made their temporary promise with a sign of peace. दया करून उभी रावात. आता आम्ही आत्ता आंगुण्यो केल्ल्या आमच्या भयणी पसत आनी भावा पसत तशेंच सेक्युलर कार्मेलीत मेळाक भरती जावंक आयिल्ल्या उमेदवारां पसत नवी शिटेक रक्षच्या आमच्या भयणी पसत आनी आमच्या स गरजां पसत ही आमची मागणी आनी ते सवां आतां देवा मुखार उबारया. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने दैविक उघडापण
थंय लागीं सरून तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांचे दैवीक उगडापणाचे रूस दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी प्रेरणान तांकां बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशाची राखण करच्या सर सोज्यारांक तूं सांबाळ. तांच्या अरमेट आनी भद्रते दी. तांचेर येत तसल्या सर अपायांतले आनी विघ्नांतले तांकां राखण व्हर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. तरावळ पिडेंत वळख जावन कोश्टोंच्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेची देणे लाबय. तांची सेवा साखरी करच्या समेस्तांक जोगतो प्रतिपोळ लाबय. मोडणाच्या तणीर आशिल्ल्या मोडणाच्या तणीर आसलेल्यांक बऱ्या मोडणाची कृपा लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आज समर्पणाची बसवणी करच्या आमच्या भावा भयणींक तूं आशिर्वादीत कर. मेळाचो उद्देश जाणा जावन सारक्या मनोभावान भरून तांकां लाभल्लें मिसांव खरेपणी करूंक तांकां आत्मीक सुटसुडाय फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. समर्पीत जिणेक फुडें सरिल्ल्यांक उत्तेजन दिवन पाठिंबो दिल्ल्या तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय बापा तूं उदार जा. तांच्या हर कामांनी जैत लाभय म्हणून खालतेपणान मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. ह्या पवित्र वेदी भोवती हजर जाल्ल्या आमी सोम्याच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान पोशीत जावन सुवार्थेची मोलां जियोवच्याक आमचें तें आसचें आत्मीक कुरडेपण काड. दैवीक दिश्ट आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. एक घडी मौन रावन आमच्या जण एकल्याच्या खासगी गरजां पासून आतां मागया. भोव कनवळ्या बापा, ही आमची प्रार्थना तुजे मुखार आमी उबारता. आमकां जण एकल्याक तुज्या बेसावाणी भर म्हूण आमी कालतेपणी आज आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन.
मोगाळ बहिणी भावानो, आमच्या भावान आणि बहिणीने केलेल्या समर्पणा बराबर आम्ही भेटून जेवढ्या वयनाचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाऊ म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानाक आणि महिमेक आमच्या निके पवित्र बेच्या दवाक सर्वेस पोर मानून घे. सर्वेस्परा बागेवून कुरसायला जेजू क्रिस्तची सांत मोरी देखीन तुका ओपून दिता त्यो भेटवणेचो फळ आमकां मेळो. हे बरी सैंबाचे पोरणे सालींतली इंतजळ जावन सर्गींच्या जिवितान आनी वाडून आमी नवी जावंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पूर तुमचे सोबी आसू. आमी तुमच्या आत्म्या सोबी आसू. आमची काळजां उबारूया. आमी ते सर्वेस्परांत सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदन आणि सासनाच्या देवा सकाळी आणि सतय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्यासो. सर्गींच्या राजा खातीर आपले जिवीत क्रिस्तान समर्पल्या सगळ्या भक्तांतय तुझ्या विचित मोगाची मांडावळ आमी संभ्रमूंक फावो. मनशा कुळाच्या मूळ सैमाच्या पवित्रपणाक तूं आमकां परत आपयताय आनी तुवें बसयलेली फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां भोगूंक दिताय. देखून सेवदतांनी संता भक्तां सांगाती तांबन असताना तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून देवा परी तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस्मरण ससूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेदना ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेत घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका दिन बसून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेत घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सस्ने कराराचें रगत पातकांचे बुकसने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सगळ्यां पसोत तें वारवतेलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
भावार्था सोगू. तुझे मुखार येऊन कधी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसतां. क्रिस्तुचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतले आमकां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण कालतिकायेन मागतां. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागेवन बापा आनी पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची उगडास कर आनी तुज्या काकुलतीन अंतरल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकोस पोळ्यांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अशें भगवंत आमकार मरये देवाचे माई संगाती, भगवंत सुजयचे सोपोती, भगवंत धर्मदूता आनी सकाळी तुका मनवाल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगता तुका वाकडणूक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान देवा सरपदवेदारा बापा सन्मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससनात. आमेन. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो मेरी भवार्दीक पवित्रत्म्याची विशेष भक्त आसली आनी ताचे तावन देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो मारचे सकत आमकां मेळटा म्हूण सांत पावलान सांगलां. पवित्रत्म्यान बरोवन तेंच मागणे भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझ्या नांव पवित्र निवास देवकून जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंद्र जेजू क्रिस्ताच्या बुरशान अतिरिक्तल्याक आमकां तुजे उदार काकुती सपातकांतली सुटय आनी सवाकांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्त दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुच्या बावर्ताचे दिश्काल तुज्या कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका सांबाळ. तुजी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. आनी तुमच्या आत्म्याचो माया मोगा सोन एक वस्तू गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया.
मुगाळ बाबानी बहिणी खोजावन असं स्वामी जेजू क्रिस्तू मेरी बवार्दीन वरत्या मोगान आपणायलेलो देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपण मेळलेली आमस मेस्तां सुभागी तुमच्या घराला मुका हवामा पाणी ठेवली आणि माझ्या आत्म्याला मेळटली. क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां सत्नाच्या जिविताक सांभाळून
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आम्ही भक्तीन सेवलेल्या तुझ्या एकला जनीत पुताचे कुडी आणि रक्त वरवी सरतल्या वस्तुतान आम्ही मेकळी कर आणि अशें भाग्यवंत कुर्सायल्या जेजूच्या मोरयेन देखीन या संवसारान तुझो करो मोगासो मोगान आम्ही वाडोवं आणि सरकार निरंतरी तुझ्या दर्शनाचो संतोष पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्यावर वे. आमेन. एक करून एकडी बसात. तीन वसनेची दोन उतरां उलोवंक हांव हांगासर तुमचे मुखार उबें आसा. पयल्यान हांव सेक्युलर कार्मेलीताच्या सांद्यांक शाबासकी पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू 3 and other 3. पयल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या प्रांती वडील बाब जॉन सिक्वेरा ते हांगासर कारणा निमती हाजीर नात, तरी फादर आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस तांकां नियोजीत करून आमच्या सेक्युलर सांद्यांक आदार दिल्ल्याक तांचो हांव उपकार बावडटा. दुसऱ्यान कावन्सिलर्साचो उपकार हांव बावडटा. तुमकांय देव बरें करूं. सेक्युलर कार्मेलीताचो वडील तशेंच आदलो आत्मीक दिरोक्तर जावन आसो पाप दी फर्नांडीस तुमचोय हांव उपकार बावडटा. देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां. आमकां स रितीन आदार दिवच्या मदर प्रायरेस आनी स धर्म भयण्यांचो उपकार हांव बावडटा. म्हयन्यांत 2 शेनवाराचे आमी हांगासर एकठांय जाता. आमकां खाण पिवण दिवचें मात्र न्ही, विविध रितींनी ती आमकां आदार दिवनूच आसात. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या संभ्रम मिसाचो प्रधान येजाक बाप आर्चबाल्ड गोन्साल्वीस सर्वांक मोगाचो आनी आमी सर्व ताका वळखता. बापानो, तुमी आमचे खातीर मागला आनी वर्तो नियाळ दिवन आमच्या सेक्युलर कार्मेलीतांक पाठिंबो दिवनूच आसात. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आलतारी आजच्या बाप मोवेन आनी आराधन करच्या मुखांतर आमकां आदार दिला, आमचे खातीर मागला, तांचोय हांव उपकार बावडटा. विशेश रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. विजय हांगासर व्हिडिओग्राफी करन आसा, ताच्या VL मिडिया मुखांतर हे अंतर्जालींत प्रसार करूंक आमकां आदार दिला, तसोय हांव उपकार बावडटा. देवाच्या विस्तार आशिर्वादाचेर हांव मागता. आनी निमाणें सेक्युलर कार्मेलीताच्या सर कुटुंबादारांचो हांव उपकार बावडटा. कित्याक तांणी येदो व्हड सॅक्रिफायस केला आमी येदोळूच आयकलें आनी तांच्या सॅक्रिफायसा लागून तांचेच कुटुंबाचे सांदे आमच्या मदेगात आसात. आमकां ते आदार दिवन आसात. कुटुंबादारांनो, तुमी खंत करची गरज ना. जे कितें तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुमी देवाच्या नांवान दिलां, खंडीत जावन देव 100 वंट्यांनी तुमकां फाटी दितालो, तो आमचो भावार्थ. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कॉवेंताच्या मदर आनी तांच्या मदर आनी सर्व सिस्टरांच्या नांवान हांव देव बरें करूंक खुशी व्हरता. आज ह्या कॉवेंताक पुळा दान दिल्यात मिस्टर एंटनी फेर्नांडीस आनी कुटुंब. तशेंच स्ट्रायनाक पुळा दान जावन दिल्यात डिसोजा गेले कुटुंब आनी सर सांदे. तशेंच आज कान दिला वेगस आनी कुटुंब. तशेंच P1 दिला मिसेस जेसिंता मास्करेनेस आनी कुटुंब. आज वॉलंटियर जावन आमकां आदार दिला मिस्टर स्टॅनी डिकुन्ना आनी मिसेस बीना डिकोस्ता. कोयराक आमकां आदार दिवन आमचे काळीज देवाताई उबारूंक आदार दिल्या मिसेस जॅस्मीन आनी मेलरॉय. तशेंच टॅलिकास्ट केल्ल्यांकी सिस्टर्स तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. विजय आनी ताचे मिडिया आनी कार्मेल किरण मिडिया की. तशेंच आज एडोरेशन करून आमकां आदार दिल्ल्या बाप मोविनाचोय हांव उपकार बावडटा. आनी माणे सिस्टराच्या नांवान तिणें म्हजे लागीं विनंती केल्या, फादर आर्चबाल्ड गोन्साल्वीस देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. एक विशय कळोवणी अशें आसा, मिसा उपरांत सर्वांक खाण पिवण आसा, तुमी सर्वांनी घेवचें आनी तुमी तुमच्या घराक येचें. आनी हांव विनंती करता ह्या जाका लागीं, तशेंच आमच्या संध्या लागीं कार्मेलीत सेक्युलर कार्मेलीताच्या चड संध्या लागीं निमाणें गीत चल्लेत. एका तस्विरेक आमी मुखार येवचें आनी ताचे उपरांत आमी मुखल्या कार्यक्रमाक मुखार सरचें. निमाण्या आशिर्वादाक सर्वांनी उबें रावचें. फादर स्टॅनीन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हळें. आतां फादर स्टॅनी हांगासर ह्या पंगडाक एक समुदाय म्हणटा आमी, इज अ कम्युनिटी ऑफ मेरी बोवार्दी, आनी त्या फेस्ता दीस तांगुण्यो करच्यो आनी हो संभ्रम सर्व संभ्रम दौडतो संभ्रम. देव फादर स्टॅनी तुवें हांगासर
मुखेलपण घेऊन केदाळ्यांगा येऊन तांकां आत्मीक डिरेक्टर जावन दिल्ल्या वावराक आनी आयची मंडावळ केल्ल्याक तुकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो पेटोवन अभिनंदन पाठवया सकड आमच्या आज आंगवण्यो केल्ल्या आमच्या भयणी भावाक. आनी तशेंच हे प्रेरण पळोवन आनी थोडीं जाणां मुखार येवंक आसात, सांगूंक जायना. देखून चड आनी चड तुमची वाड आनी चड संवसार बरा म्हणून सेक्युलर कार्मेली संको आनीकी वाडो दी म्हणून म्हजें मागणें आनी आशा. तकली बगावन देवाचो आशिर्वाद स्विकार करात. सर पदवेदार देव कनवळान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवाय तुमचेर वतो. बाबर्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यानी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळूं आनी तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आनी सर पदवेदार देव बापाचो पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवानी सदां काल राबो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वोडुकार. हे सकड मांडावळांक सर करूंक आमकां मोठो आदार दिल्या मादर आनी ह्या समुदायाच्या सर सिस्टरांक सिस्टर जसिंत हांगासर आसा आनी सकडांक आमी काळजातां देव बरें करूं म्हणटा आनी की चड देवपणी भितरल्या मादरींक मेळो दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. निमाणें गीत. ये बागी वो मेरी बावली
सर्गी पडणारे आम्हापासत विनंती कर. Places and society. This is the difference. Being secular, we are not just sitting in one place, we are outside. And I love this place here since I joined here because this is my inspiration. What is it behind these walls? Cloister Sisters. So this is really a great happening for me. Okay, so through prayer, reflection, and fraternity, we seek to grow closer to Christ in union with His Blessed Virgin Mary, Mother of God. And you all know that today we are celebrating this great feast of Saint Mariam Baudi. Her inspiration really makes us come alive in our lives. So now I will introduce you to our 6 members, wonderful members, busy members with their routine. We have Juliet De Silva. She is a medical nurse, a wonderful nurse, and she is at Mount Carmel School. She's been serving as a nurse not only in the school, but I have seen her going around town helping those who really need a service in the medical field. She has never ever said, I can't make it, I'm busy. Never. I have been new to Mangalore, but I have watched this lady. She's wonderful. And her service is selfless and free. So if you need her, call her. She'll come. Yeah. Yes. So you know that. And she has a wonderful spouse, Roberto. Because of him, she's here today. And she has kids. Her one son is in Jesuits, still not completed. I hope he continues. And this is our president also. Then we have our engineer, Salomia. She's a true engineer. No, you can stand here. She's a true engineer and also an AI trainer. So this is what it means being secular. People think, they ask me, what you are doing, just sitting there praying? I said, no, we have a lot of things to do. We have our own life that we have to be committed to besides our spiritual life over here. And she's also our secretary. She does a lot of, all the hard work is pushed on her. She's a great person. So you can understand how their life is. With their busy schedule, work schedule, they still make time to devote here to the Carmelite secular order. We have Dr. Susan Raskina, pediatrician. Her husband is a gynecologist. She has taken care of many babies, many children, and she still continues. Oh yes.
So you can imagine how they are so busy, but they have time for this also year to come. Her husband also is a wonderful person, and 3 daughters also who are doctors. Great. So can you imagine our members, how hard working, routine, their life is full of ups and downs. It's not easy for them to work because they have their own issues and problems and joy, suffering, happiness, everything combined together. They have a package in their life. And we have to be thankful that they have come forward to join the secular Carmelite order. It's not easy. You all understand because you all belong to this. It's very difficult. And then we have a couple. We have our agriculturist. He's a very good agriculture. He's also, 1 minute, he's also, yeah, she's missing a spouse. It's a spouse, so she's rushing her. She cannot. Don't worry, I'm in between. Don't worry, I'm always the glue. No, I'm the glue. Always for couples, I'm the glue. I can vouch for this. So he's also, and we have his brother also in this Carmelite order. He's too busy, and we are missing him today. His name is Francis D'Souza. So his brother also is part of us. And here we have his spouse who's a homemaker, taking care of the 2 sons who are here today. They are here, right? Yeah. Yes. So she's a homemaker. So she compliments her husband here. The 2 boys, come here please. Yeah. So these are the sons. They also one day will come and join. I hope you will join the Carmelite OCD, not OCDS. OCD, okay? And that's wonderful. Today you served and he was a cameraman. Excellent. You see how they complement each other, the family members. And then we have our dear Carol. She has, in a busy schedule that she has to travel to Bangalore all the time. Come forward, me, her husband who's also part of our group. He's part of our group. She has to travel with him, but she never wants to miss the meetings. And you know what she did? Finally, she prayed that he also joined, so he joined. So, this is what I say, spouses always complement each other. There are ups and downs in married life. Nobody is perfect. But we should know how to face those challenges and come out of it stronger. You can't avoid. But here we have the excellent people here, the couple. So we have 1 couple here, we have 1 couple here, and we have the children here. So let's give them a big hand. Thank you guys for this wonderful, wonderful joining of the secular order. Please come at the side and we'll have the other items now. Okay? Now we will have those who have completed the temporary promises. I've already introduced you to initiation rites. Now we will go for, so we congratulate you. We are very happy that we are all one family. Next we have welcome by the president. I already introduced to you our president and Juliet De Silva, and she will give you a welcome speech on our behalf. Good evening to all. It's my great joy to welcome each one of you to this special gathering. We are truly blessed by the presence of our father Ashbal Gonzalez, for the Mervyn Pereira, for the Stanley Pinto, for their old prayers and guidance strengthen us in our spiritual journey. A heartfelt welcome to all our OCDS members, family members and guests. Thank you for being with us and making this occasion joyful and meaningful one. May our time together be filled with prayer, fellowship, love and God's blessings. Once again, a very warm welcome to everyone. May Our Lady of Mount Carmel bless us all. Okay, now is the fun time. You know, when we were kids, when we used to see cookies, we jump. But even today, I jump for cookies. I'm excited when I see cakes. So we have the cake cutting ceremony now, a joyful celebration. Please, let's give a big hand for these 6 members who will
Come forward, please. Yeah, as we share this joyful moment, let us give thanks to God for His abundant blessings and celebrate the spirit of fellowship, unity, and fraternity that binds us together as one Carmelite family. Give them a big hand, please. Congratulations and celebrations. I want the world to know that happy as can be. Congratulations and celebrations. We want the world to know how happy as can be. Okay. Next we will have, thank you guys. Now we will have the presentation of tokens of love. Okay. Is it somebody giving their heart away? Anyone giving their heart? Fathers. Fathers are giving their heart away. Father, please. This is a very special and meaningful movement in our celebration. The presentation of token of love to our 6 members who have taken this important step in their Carmelite journey. May I request Provincial Delegate Father Archibald Gonsalves and our spiritual assistant Father Stanley Liston Pinto to kindly come forward and present our 6 members with the token of love. President Juliet. Congratulations. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing. Sent from the Savior above. Showers of blessings. Showers of blessings within. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Thank you, Father. Okay, now we have a few words. I think you already said the same thing. You can repeat over here. Okay, she's telling me what to say now. That's true. So, spiritual assistant Father Stanley, for the moving, Flavia, where is she? She's the president of, you are here. And all the members present here. Actually, it gives me immense joy to be part of this celebration. When Father Stanley requested, I said willingly yes, because this was the celebration of Mary Bowardi, and on that day you are making your professions and entry into Carmel. This is good. I think Carmelite order today, the strongest wing of the Carmelite order is secular Carmel. Do you know that? We men are the smallest unit. Cloister number are bigger than us. Do you understand? Cloister number is much bigger than we fathers. And secular number is 10 times or 20 times bigger than the cloister number. So secular Carmel unit is strong. You go to Korea, the secular Carmel, they are in thousands and thousands. Philippines, they are running their own institutions. They are running their own institution, training centers. Okay, they have translated the works of Saint Teresa, Saint John of the Cross. They have written the formation manual. You go to Canada, there are 32 groups in Canada. They are very vibrant. So don't be under the impression the secular Carmel. And as you are doctors, engineers, professionals, they are the ones and they are a great support to us. So I am very happy you have chosen to be Carmelites. Today onwards we are one family. Once you become profession, we become one family. You are extension of our own family. You come to our house anytime. Whether you come to Rishivana or Infant Jesus Shrine, Cloister Carmel, everything is your home. You cannot feel we are outside. We are part of the Carmelite family. So, in the name of Father Provincial, Father John Siqueira, and all our fathers, and especially we have here young, vibrant
spiritual assistant for you, Father Stanley, is running round the clock. He was telling, we have to do it well. I said, all right, don't worry, we'll make it well. So he is very enthusiastic and it has gone well. So congratulations, Father Stanley, and congratulations to you. Thank you for the moving, for leading us in nice prayer. The cloister sisters have been praying for you. I think this has been a good celebration. This should lead many more people to join the secular Carmel, so our family should grow. Whenever you meet your colleagues and all, please tell them, so I'm a secular Carmel, you can also become part of us. So that is the way, word of mouth we can. And you can also recruit some vocation to join Cloister Carmel, or some young men to join Carmel. I saw someone here, I think Joachim has got one son here, little fellow was serving today. Two are there, one is engineer already, we don't want him now. This small fellow, I was eyeing on him. So it looks like he wants to join, isn't it? Yes, he is already saying yes. Look, give him a big hand, come on, he will. Thank you very much. What's your name? Ansel. Ansel. So Ansel is going to be the next Carmelite priest here. So thank you very much. So Ansel Jonathan D'Souza. Very good. So thank you very much. It is not easy. For example, for us Carmelite priest is easy. But once you are here, we have no botheration of home. But for you, it is not like that. Now after going from here, you have to see what to cook, what to eat, how to feed the children, what husband is going to say, what is this. So many things are there. But in spite of that, you have come. So that is a great sacrifice. I congratulate you and wish you all the best. God bless you. Make to come. This one. I now call upon our dear brother. What's his name? Did you all? Okay. We should always remember their names. Otherwise, if we forget, we'll say Joachim brother. Okay. Joachim will come forward and say a few words on behalf of you six. Magal Director Osiri Bapano, Bajodi, Rishivana, and Bikanagate, Carmel, what's member, and Amcha Bikanate, Anga Kankanadi, Maria Bavadicha, Sandiano. पहिले आम्ही धन्य देवा कर गाणिता वो अमूल्य वेळ आमकां मेळ्ळा आनी वो सक्रमेंट आमकां देवांच फाव केल्लो 2002 आमचे मारिया बोवार्डी कम्युनिटी आरंभ जाल्ले 2022 4 वर्सांचे आमचे पयन त्या 4 वर्सां पयन आमी 14 जण मेंबर आसात या 14 जण मेंबर आमकां एक कुटुंबा भाशेन आमी आसा ग्रेट आमी एक महिना दोन महिना एक दोन फावटी सांगाता मेळटा आमी त्या तो अनुभव कितलो सेपरेट पयस जावन मूड भितरचे आमचे दोग मलगडे दोग येतात हांव काडबा जावन येवं नासलो 2 वर्सां पूण त्या वेळा जातना हांव कितें सांगता म्हळ्यार त्या वेळा जातना देवांत आमकां आपोवन हाडचें म्हूण सांगे त्या मागण्याक आमी येवचे आतां पयसान येवता आमी परत्यान आमकां देवांत घरा पावूंक आनी प्रत्येक जावन ह्या कम्युनिटी आमच्या ओसीटीच्या मेंबर आमकां मेळ्ळे हांव एकलो म्हाका सांगना आमकां 14 मेंबरांक मेळ्ळो अनुभव म्हळ्यार दैवीक अनुभव जावन आमकां आतां आरंभ केले फादर लॅन्सी मेंडोन्सा ओसीडीएस तांकां आमी सभासकी पडयता आमकां हांगा आपोवन हाडल्याक आनी हांगा जागो दिल्ल्या पयले सेकेंड आतां फादर स्टॅनी आमचे आसात आनी फादर दीप आसले आनी फादर जीवन पिंटो आसले जीवन तावरो आनी सगळ्यांनी आमकां स्पिरिच्युअल वाडवले कारण जाल्यात आमकां जेजू कडेन देवा कडेन संबंध कशे दवरीत आमी कशे वाडवले दवरीत म्हणल्यार पिन टू आमकां म्हायती दिला तातूंत प्रत्येक जाण सायलंट प्रेयर कशें करीत आमी आनी मेंटल प्रेयर कशें करीत देवाचो संबंध एक फ्रेंड भाशेन या एक लव्हरा बरी कशें आसचें म्हण आमकां म्हायती दिवन आमी आज ह्या अंता पावल्यात आमचे हे जर्नी मात आज आमकां एक बेस विसरून देवा धन्य फाव केला पयले आमी देवा घरघर दिता आसतना तुमचो आनी आमकां ह्या आनी मुखार आमकां पयन आसा ह्या पयनाक तुमचो सहकार मागणें आमी आशेता तशेंच आमच्या ह्या पंगडाक जावं आमच्या बिकानेर टायमार जावं दी रशिवणा जावं दी बजेवड जावं दी ह्या कार्मेल पंगडाक तुमी सांगा आनी की नवे मेंबर जावंक आनी आमचे व्यक्तिगत आमचे वाड हर एकल्याची आत्मा बचावपाचें एक मोटिवेशन आमकां माहीत मेळटा सगळो संवसार
देखून तुजो आत्मा उगडायला कितें फायदो पयलीं ह्या आत्म्याचें स्पिरीट आमकां कितें मेळटा हांवें हर एक लावन बस आमी आनी प्रत्येक जाण आमकां एक मग बांद आसा 14 मेंबर कितें आसा हे 14 3 असले 4 असले 9 जाले 15 जाले आमी त्या स्पिरिटांत आमकां सांगात हाडूंक देवान फाव केला आणि तुम्ही इतले जण या वेळाक सगळ्यांनी तुमचो वेळ अमूल्य वेळ येवन मिसा वेळा येवन सगळ्या सांगात येवन तुम्ही सांगात येयला आमकां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे मागणें आमकां सदांच आसून येवन सगळ्यां तर्फेन हांव मागता देव बरें करूं. Thank you for the wonderful words on this one. Okay. Now we come to the final segment of the program. Our dear secretary will give us vote of thanks. Good evening, everyone. As we come to the end of this beautiful celebration, it is my privilege and joy to express heartfelt gratitude to all of you who has been part of this special day. First and foremost, I would like to thank Holy Trinity, who has brought us together and blessed us with this beautiful day and this wonderful encounter. We are grateful for the grace that has brought us here and for the way He continues to ignite our souls and lead us deeper into the spirit of Carmel. I also remember with great love Mama Mary, Our Lady of Mount Carmel. We also remember all saints, especially the Carmelite saints, and on this day we remember Saint Mariam Barwadi, whose beautiful life continues to inspire and guide us. I would like to extend a heartfelt thanks to our provincial superior of the Karnataka Goa province, Reverend Father John Siquera OCD, and all the provincial council members for their support and guidance. I also extend a special thanks to the provincial delegate for OCDS, Reverend Father, and also our former spiritual assistant, Reverend Father D. Fernandez OCD, who was truly one among us. Through his simplicity, gentleness, and yet firm guidance, he helped us grow, corrected us when necessary, and contributed greatly to our formation. We would also like to gratefully remember our former spiritual assistant, Reverend Father Lancy Mendonça OCD, who formed this community and helped us to discover and experience the beauty and spirit of Carmel. We thank Reverend Father Jeevan Tavro OCD for helping us deepen our understanding of prayer and meditation, and for the time and effort he generously invested in our formation. I would like to extend a heartfelt gratitude to our provincial delegate, Reverend Father Archibald Gonsalves OCD, for celebrating the Holy Mass with us, presiding over the ceremony of our temporary promises and initial rites, breaking open the Word of God and helping us to understand more deeply our occasion and the significance of this beautiful occasion. A very special word of thanks to Reverend Father Stanley Liston Pinto OCD, our spiritual assistant, for being such a wonderful guide and a leader. Thank you, Father, for accompanying us. He's very patient with us. He guides us and taking such a great effort to prepare us for this beautiful day. Your presence, encouragement, and guidance have helped us immensely in our formation. We are truly blessed to have such a wonderful priest and our spiritual assistants who have guided us with dedication and commitment. I also thank Father Morvin for being present, for conducting adoration, and being present with us to share this joy.
I would also like to thank all the fathers, spiritual assistant of the communities. We also extend our gratitude to Mrs. Lavina Norona, our Karnataka Goa Province Council member, for being present with us and sharing in this special occasion. I would like to thank presidents and council members of Bikarnakatte, Bajodi, and Rishivana OCDS communities. Thank you for being here. A very special thanks to Mother Prioress, Sister Benedicta, and all the cloister sisters for their constant support, prayer, love. Thank you for always making us feel that we are one with you and part of the larger Carmelite family. Your prayers are a great source of strength to us. A very special word of gratitude to Sister Jacinta for her tireless service and loving support. For anything and everything. Sister, you are always there. Thank you so much for your generosity, patience, and care. We are truly grateful to you. At this moment, I would also like to remember with gratitude Reverend Father Jeswin OCD, who during his time with us as a brother was always willing to help and support us. We also thank Reverend Father Loy Krasta OCD, Brother Vinod, Brother Aldrin, and Brother Kristen, who were part of our OCDS journey and encouraged us and helped us in many ways. I now extend a heartfelt thanks to our family members and all our personal relations who have been our constant support. Without their love, encouragement, and support, we would not be here today. In every way, they have been our strength. Thank you all for the love you have showered on us and being present today. Yeah. And being present on a special day. Thank you. And we would also like to express a thank to Vijay, who is a part of Carmel Prayer and Media, for okay, Vijay for streaming our Mass, Temporary Promises and Initiation Rites, and the program through the YouTube channel, allowing our family and friends to watch virtually. Thank you. Last but not the least, I would like to thank our President, Juliet De Silva, and Brother Royston, who took the lead in making all the arrangements for this special day, and every member who has selflessly worked towards making this day possible, taking up various responsibilities and making sure everything was in place. As we begin this new step in Carmelite journey, we ask for your continued prayers that we may remain faithful to our occasion, grow deeper in prayer and fraternity, and truly live the spirit of Carmel in our daily lives. Once again, on behalf of our entire community, thank you each and everyone for being part of our joy today. May Our Lady of Mount Carmel continue to accompany and guide us all. Thank you. God bless you all. Okay, now we go on to the final segment of the program. You can get lovely aroma of the food. Waiting for that. Just talking to say something. Okay, so now we shall all come together to join for this beautiful, tasty meal, because I can still have a good aroma coming out of that. No, it's not refreshment, it is a meal for us, of fellowship. Okay, so may this time of fellowship strengthen the bonds of our community and make this celebration even more joyful and memorable. I warmly invite everyone
to join us for this meal, delicious meal. I hope there was a biryani. Thank you, MC. Good job. Thank you very much.